नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळी इंडोनेशियांतल्या जकार्तात जाल्ल्या भारत आशियान शिखर सभेत वांटो घेतलो. तशेंच दनपारां जाल्ल्या उदेंत आशिया शिखर सभेत तांणी उलोवप केलें. 20व्या भारत आशियान शिखर सभेत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या इंडो पॅसिफीक उपक्रमांत आशियानाचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें सांगलें. संवसारीक मळार अनिश्चिततायेचें वातावरण आसून लेगीत भारत आशियान संबंदांत सातत्यान वाड जायत आसा हाचेर तांणी खोस उक्तायली. आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है. भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है. भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है. ओनूच्या आशियान शिखर सभेचो विशय आशियान मॅटर्स एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रोथ असो आशिल्लो. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचो विशय प्रधानमंत्र्यांनी ह्या शिखर सभेत मांडलो. इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है. मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे. या शिखर परिषदेत आतंकवाद, हवामान बदल, सायबर सुरक्षा, अन्न, भलायकी आणि ऊर्जा सुरक्षे संबंधित आव्हानां ह्या सारकेल्या प्रश्नांचेर सामुहीकपणान उपाय काडपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मांडलो. ही परिशद सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतात पावले. भारताच्या अध्यक्षतेखाला आयोजित जावपी G20 शिखर परिषदेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंग्लीश दिसाळ्यांत बरयल्ल्या एका लेखांत भारताचें G20 अध्यक्षपद हें फकत उंचेल्या पावंड्यावेलें राजनितीक पावल न्हय तर जगांतली दुसरी व्हड लोकशाय आशिल्लो देश आनी विविधतायेचो आदर्श म्हण भारत आपल्या अणभवाची दारां संवसारा खातीर उक्ती केल्यात अशें तांणी सांगलें. 125 देशांचो आस्पाव आशिल्ल्या व्हॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ परिशद हो भारताच्या अध्यक्षपदा सकयलो एक मुखेल उपक्रम. आपल्या लेखांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साची G20 परिशद ही आफ्रिकन देशांचो आतामेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आशिल्ली परिशद थारल्या. तशेंच आफ्रिकन युनियनाक G20चो कायम वांगडी म्हूण आस्पाव करपा खातीर भारतान धडपड केल्या अशेंय तांणी नमूद केलां. G20 परिशद ही लोकांची चळवळ थारल्या. भारताच्या 60 शारांनी 200 परस चड बसकां घडोवन हाडून आतामेरेन 125 देशांतल्या सुमार 1 लाख प्रतिनिधींची भारतान यजमानकी केल्या अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या लेखांत दिल्या. G20 शिखर परिशदे खातीर जावपी तयारी विशींचो नियाळ घेवपाक दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हांणी पळोवणी केली. दिल्ली पुलिसांनी दिल्ली विमानतळाची सुरक्षा, कारकीर्द वेवस्थापन, कार्यावळीचें स्थळ आनी प्रतिनिधींची रावपाची वेवस्था हे खातीर लागपी व्यापक सुरक्षा येवजण आंखल्या. केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक हांणी सुरक्षा वेवस्थेंत मजत केल्या. फाल्यां सकाळ सावन आयतार मेरेन नवी दिल्ली जिल्ह्याचो नियंत्रीत वाठार म्हूण आसतलो. इतले मजगतीं संवसारांतले दिग्गज फुडारी G20 शिखर परिशदेंत वांटो घेवपाक नवी दिल्लींत येवपाक सुरवात जाल्या. मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद जगनवत आनी नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला अहमद टिनुबू हे नवी दिल्लींत G20 शिखर परिशदेंत वांटो घेवपाक पावल्यात. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले सरकाराचे मुखेली नवी दिल्लींत पावल्यात. संवसारीक मळावेल्या फुडाऱ्यांक G20 शिखर परिशदेंत येवकार दिवपा खातीर नवी दिल्लींत नेटान तयारी केल्या. G20 खातीर वणटींचेर वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांचे फोटो, पुतळे, ग्राफिटी, देशांचे बावटे वापरून विमानतळ, हॉटेलां तशेंच G20 परिशदे खातीर वापरांत येवपी मुखेल स्थळां, लायटी आनी हेर सजावट करून तयार दवरल्यात. भारत मंडपम हे G20 परिशदेचें मुखेल स्थळ जावन आसा. सध्या ते पर्यटनाचें मुखेल आकर्शण थारल्या. G20 परिशदेच्या फाटभुंयेर जायती प्रदर्शनां, क्राफ्ट बाजार सारकिले उपक्रम भारतान आयोजीत केल्यात.
युक्रेनाक अमेरिका अतिरिक्त मदत करतली $1 अरब युक्रेनाक दिवपाचें अमेरिकेन थारायलां अशें विदेश मंत्री अँथनी ब्लिंकन हांणी जाहीर केलां. कीव दौऱ्यार आशिल्ले मंत्री ब्लिंकन हांणी युक्रेनाक मजतीची घोशणा केल्या. प्लास्टिकल्चर आनी मायक्रो न्यूट्रियंट्साचेर आदारीत प्लास्टिविजन इंडिया ही परिशद ऑल इंडिया प्लास्टीक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आनी महाराष्ट्र इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कावन्सील, रिलायन्स पॉलिमर्स, भारत एग्रो सर्व्हिसेस आनी गोंय शेती खात्यान आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार उलयतना डॉ. आशुतोष गौर हांणी ह्या परिशदे विशीं अदीक म्हायती दिली. The last 11th edition was a huge success. In the 12th edition, you can look forward to around 1,500 plus exhibitors, which includes national as well as international, 250,000 plus visitors. We have different themed pavilions this time, which includes plastics in agriculture, plastics in medical and healthcare, mold pavilion, plastics in infrastructure, consultant clinic, job fair and so on. So this is the USP of our Plastivision. Plastivision is a platform for the plastic industry to showcase their latest offerings to the industry vis-a-vis the innovations in machinery, new production lines, how to improve your quality and sustainability. Eco-friendliness is going to be a focus in this exhibition. We also have a recycling pavilion which will showcase the waste to wealth generation. We also have a solar energy pavilion. So this time the Indian plastic industry has really shown us a very good response. We are almost sold out. We are just 4 months away from the exhibition. We are here in Goa for the visitor promotion show. Goa, I believe, has around close to 100 plastic industries. Most of them are processors, and we are here to invite them to come and visit Plastivision so that they can see the latest developments in the plastic industry. भाजप फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी काँग्रेस पक्ष हिंदू आस्थेचो अपमान करता अशें म्हळां. भाजपान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते संबोधीत करताले. हिंदू धर्माचो, हिंदू आस्थेचो, सनातनाचो अपमान काँग्रेसीन केला अशी ताची जाप राहुल गांधीन दिवची अशेंय तांणी म्हळें. संविधान को बचाने की बात करते हैं ना, तो इनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूं, अगर संविधान पढ़ लो कि सनातन को संविधान में भी सम्मान मिला है, और अगर ये संविधान आज बनने की बात हो और प्रभु राम और प्रभु कृष्ण और सबकी नटराज की छवि लगाने की बात हो तो कितना हंगामा करेंगे ये लोग. इसलिए इन लोगों ना भारत की विरासत की समझ है, ना भारत के संस्कृति की समझ है, ना भारत के संस्कार की समझ है. बस सियासत कुर्सी रहे. फिर कहूंगा ऐसे लोगों को, सनातन को तो मुगल और इस्लामिक कट्टरवादी समाप्त कर नहीं सके, ब्रिटिश गुलामी करने वाले समाप्त कर नहीं सके. इन लोगों की क्या मिसाल है. किंग्स कप फुटबॉल सर्तींत आयज भारताचो सामनो इराक आड जातलो. हो सामनो थायलंडात जातलो. ह्या सामन्यांत सुनील क्षेत्री खेळचो ना. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.